माझे नाव अनुराधा अशोक नाईक, गिरी. तेन्ना हे माझे शेत आता म्हाका हांव एकटेच आसता, पूण हे शेताचे न्हू म्हाका 5-6 वर्सां जाली अशेंच उदक भरून रावता. म्हाका कितेंच मेळना शेताचे, म्हाका एक सुद्दां अशेंच बुडोवन आसता ते शेत. तेन्ना फुडें आतां कितें तरी हे घेवपाची न्हू, गव्हर्नमेंटान कितें तरी घेवंक जाय न्हू. फायर पूल ब्रिज जाल्ले कितेंच पिकाना आमचे सकयल अती शेत लागीं आहा, पूण सकयल न्हू 5 वर्सां कितेंच पिकाना. सामकें सपाट मैदान कशें जाला ते कांयच पळयना. आनी आतां ओपलेले सगळें बुडोवन आसा. आयज 10 दीस जाले अशें केन्नाच जायनासलें. प्लस आतां रस्तो बांदला पंचायतीन. एकले तरी शेतकाऱ्याक सांगूं जाय बाबा ही तुमची सायन घ्या, आमी रस्तो बांदता. आमकां कितेंच खबर ना. डायरेक्ट तेंच्यांनी रस्तो बांदलो आनी तितून बरें आनी उदीक आडावले आनी शेतांक पाट पडली. रस्त्याक लागून हे कितें नाकाल्ले. आणि अशें जाल्यार फक्त ग्रीन पार्का कडेन ते पायपा घातल्या पळय थंयसूनच जाला. आनी आतां अदीक जाले ते रस्त्या खातीर. आनी रस्त्याक लागून अंदूच हे रस्त्याक लागून रस्त्या खातीर जाले. एक तरी सायन घेवंक जाय न्हू, शेतकाऱ्यांक सांगूंक जाय न्हू बाबा आमी रस्तो बांदता, कितें ते पळयात म्हणून. कितेंच सांगनासतना केला. हे केला फक्त पंचायतीन. आता म्हाका म्हाजे देवळ्ले शेत एक खाणी म्हाजे शेत, पण आता कितले 6 वर्सां जावन गेले. आता म्हाका कांयच ना न्हू. बेश्टे आहा न्हू ते शेत आता. कितेंच ना त्या शेताचे म्हणटा ताचे. माझे नाव ऋषभ नायक, हांव रावता गिरी सोनारबाट. ही सगळी जाणां आमी एकठांय जावपाचें कारण म्हटल्यार तुमी हांगा पळोवपाक शकता की ही आमची पायण आतां इतली वर्सां हांगासून एक टायम बैलाची हे वयताले, गाडो वयतालो, बैल वयताले, हांगासून चलोन वयताले लोक. ही आमच्या राखणदाराची पायवाट. आनी तुमी आतां हेवटेन पळोवंक शकता, हेवटेन सगळे तेंच्यांनी पॅक करून दवरला आनी सगळे पळय तेज्या वयर तेंच्यांनी आपले सेफ्टीक कितें बांदला तें बीन सगळे हाडून दवरला. आनी आमी तेंकां कितें विचारूंक गेल्यार ते आमकां शाणपणां सांगतात. आनी ते दीस तेंच्यांनी इतले पावस पडोन पयल्याच ओवराक आमच्यो गाडयो तेवटेनसून सुटान आहल्यो. आनी हेंचे पळयत जाल्यार हे रोडाचो येदो व्हडलो लोडाचो ट्रक घेवन येयला. आख्खो पळोवंक गेल्यार तुमी मागीर तुमकां दाखयता रस्तो आख्खो पाड घालून दवरला तेंच्यांनी. आनी सगळे पळोवंक गेल्यार सगळे आतां बेश्टे वयल्या वयर तेंच्यांनी लोबरां मांडून दवरल्या. आनी तेंकां सांगले इतलो होणको आमचो आतां कोण हे करतलो, आतां हे पडला तो आमचो कोण हे करतलो. ते सांगता की तुमचो आतां केबल गेला अंडरग्रावंड, तेका लागून हे सगळें जालां म्हणून. आनी ते आतां कोणूच हांगासर आमचें आयकून घेवपाक सोदिना. तेका लागून आमी तुमकां आपयला. प्रॉपर्टी कोणाची? प्रॉपर्टी पळय आयडिया ना आमकां कोणाची ती. बोमायकारांनी इकल्या, ते व्हडल्या बिल्डरांक कोणाक इकल्या खबर ना, पूण बोमाय आसतात ती, हांगा कोण नांदी. ओके. तुमकां हांगा त्रास कितें जाता? त्रास कितें जाता? उदकाचे न्हू सगळे आमच्या दुर्गाक आनी वाटेक सगळ्याक उदक न्हू. हे उदक वयताले, हे सगळें बंद केलां तेणी. आमची पयले आमची खाला वयताले वयर सरप, मागीर हो पूल घातलो. पूल घातल्या उपरांत ओके आसलें, पूण हे सगळें उदक अशें वयतालें अशें सारकें कालवटान. आतां जागा आसल्यान आमच्या दारान भाटान आमच्या ह्याच्या कुशीक ह्याचे घर आसा थंय येता उदक, सगळें उदकूच येता. आदी येनासलें अशें. ओके. हय, त्या बिल्डरान हे बांदिल्ल्याक तशें. हे न्ही बांदलेल्याक अदीक त्रास. सांग भाई, तुम्ही हो प्रश्न आहा पळय, हो इशू तुम्ही आमदाराक सरपंचाक हे केला, तांकां सांगला, कानार घातला हांच्या? हय, पयलीं तो सरपंच आसलो पळय न्हू, तेचे कडेन आमी उलयल्ले. तो येयल्लो हांगासर, तेन्ना सरपंच आसलो सनी नाडोडकर. तेजे कडेन आमी उलयल्ले, ताका सगळें सांगलेलें, एक्सप्लेनूय केल्लेलें. तेणी म्हटलेलें कितें आपणाक तुमकां जाय तशें आपूण करतलो कितें ते. सो हांवें ताका आमच्या थंय व्हरोन प्लॉटान रस्तो दाखयल्लो. बाबा हांगासून तर रस्तो प्रॉपर्टीक पास जाला, तूं जाय जाल्यार आमची प्रॉपर्टी थोडी घे आनी रस्तो 6 मिटर दी. तेणी ओके बी म्हटलेलें तेन्ना. आनी आतां मागीर कितें जालें, हांगासर काम स्टार्ट जालें आनी थंयसर म्हटल्यार मागीर करतलो रस्तो बी. ओके म्हणून गेल्लो न्हू, आमी कितें जालें रस्तो मागीर तो करतलो थंय. पूण मागीर कितें जालें, हेंच्यान हांगा पत्रे मारले आनी जबाजब पायण पुरली. सो आता जो सरपंच, आता तो प्रेझेंट सरपंच आसा तो बाबाजी गडेकर आसा. तेणी मातशें हांगा येवन, प्लस आमचो वॉर्ड मेंबर आसा तो श्रेया नायक, तेंच्यांनी हांगा येवन मातशें लक्ष घालचें आनी पळोवपाचें आमचे कितें त्रास जाले ते. आमचो मेन प्रॉब्लम, आमचो कोण बरो ना जाल्यार आमची गाडी सुटची ना. हाच्या पयलीं अशें उदीक भरताले पूण त्रास केन्नाच जाय नासलो असो. ह्या वर्सा आमकां खूब त्रास जालो की पायण पुरलेले. आमदार कितें म्हणटा? आमदारा कडेन आमी वचपाचें आसा, सद्या वचोंक ना, वयतले. पयलीं पंचायतीक आमी रिक्वेस्ट करताले, जर पंचायत आयकत ना जाल्यार आमी आमदारा कडेन वयतले.